ते मेंबरूय आहा तूंय आहा कितें सांगूं सोदता सर आज इलेक्शन आसता सो आमी आमचे झडपी इलेक्शन आमी सांगपा सोदता की आमकां आखो वेलसांव विलेज आमचे बाराबर आयल्या कित्याक ही 2 वर्सां उरल्यां ती आमकां काम करपा जाय पेंडींग जे वर्क आहा आमचो झडपीचो जो आमचो MLA जालो आनी सीट वेकेट जाले आनी ताका लागून आमी सगळो लोक जे पंचायत आनी सगळे आमकां वेलसांव पंचायत आखे तिगोय 5 आहाय म्हजे बाराबर हेरांनी आमकां लोकांनी आदार दिला जायतो की हे पाटी आमी आमगेल्या झडपीक बाय मेर्सेनाक आमी निवडायन हाडटाय आनी म्हाका दिसता आमकां लीड एबाव 3000 एबाव लीड आमी घेताय आनी हेका लागून आमी खुशाल की लोकांक आमकां कितलें कॉपरेशन दिलो आयज हांव आमगे बाय मेर्सेना वाज झडपी डिजर्विंग कॅन्डिडेटा सपोर्ट करता कित्याक वी ऑल नो MLA Baba Antonio Vaz has done a lot to the Cortalim constituency as a ZP member and तेगे कितें उरलो हाय ती काम कंप्लीट जावपा जाय म्हूण आयज आमी बाय मेर्सेना वाज तेका सपोर्ट करताय आनी आमीच न्हू 5 मेंबर्स न्हू आख्खे वेलसांव विलेज सपोर्ट करता आनी हांव सांगूंक सोदिता की ती फूल हेतून हे जायन येतली इलेक्ट जायन येतली म्हूण सो सगळ्यांक बरें करूं थँक्यू इलेक्शन कितें सांगूं सोदता झडपी आमगे बसला मेसिना वाज आनी आमगे फूल सपोर्ट तेका आनी म्हगे पयलोसो हांव फूल सपोर्ट करता आमगे आंतोन वाज आनी आमची काम करता म्हणटा तेका चड चड देव करता म्हणटा आनी हांव फूल वोटांनी जिखोन येतलें हांवें म्हाका बरें दिसलें म्हजो वोट हांवें म्हज्या वोट घायला म्हूण टू अ क्रेडिबल कॅन्डिडेट आनी कित्या आमचे थोरणाटी आमचे भरपूर आमचे सांगातात आहा आनी आमकां दिसता की जी ऑलेन्सन बाबान ती आतां डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स म्हणा आमकां पयलो मेजर इश्यू हिंगा आहा तो डबल ट्रॅकिंग आनी कोल इश्यू पण खंयची पार्टी उलयना आमचे दुसरे पार्टी आहाय ते एक देखून तेजे कोडशाचे ना यार डबल ट्रॅकिंगाचे उलयना हांव म्हणटा तें तोंड कित्याक धांपल्या तेजी हें न्हू हें आमची गांव आनी आमचें परिवर्तन आमी सांबाळपा जाय आमचे सगळे आमचे आतां आमी बरें एन्जॉय केलें आय एम पास्ट 50 आय हॅव एन्जॉयड माय लायफ आय हॅव टू लीव समथींग फॉर माय चिल्ड्रन द यूथ ऑफ द विलेजीस मिन इंडिया पार्क येता कोण तेजे उलयना आमचे दुसरे ऑपोजिशन आहाय ते आमचो लुपीन बाब थिंगा इज लिडींग द चार्ज दे आर इन क्युलसी विलेज सो हांव मागता प्लीज टू द वोटर्स कम आउट एंड एक्सरसाइज योर वोट तुजें हें कॉन्स्टिट्युशनल रायट आहा वोट फेडे करूं नाका जिल्ला आमी जाणा दिस इज लायक अ बायपोल बट स्टील हे 2-2.5 वर्सांनी आमच्यान जायत आमच्यान करूं जाता जिल्हा पंचायत बायपोल्स आसा आनी हांवें सकाळींच म्हाजें वोट घातलेलो आसा आनी रिस्पॉन्स पळयल्यार सकाळीं इज गूड सो फार फॉर अस कित्याक दुसरे जाणांक म्हाका दिसता कांय वोटींग मेळचें ना हे वटेन आनी हांव सगळ्या म्हाज्या वोटरांक अपील करता की बाय इलेक्शन हे डोंट फॉरगेट योर कॉन्स्टिट्युशनल रायट प्लीज कम आउट एंड वोट बिकॉज दीस झडपी इलेक्शन वील हेल्प अस टू सेव आर विलेजीस गोंयचो एक वोटान आमी वेलसांव पंचायत आख्खी मेजॉरिटीन हाडली आनी आमचो प्लॅन असोच आसा की बरे कॅन्डिडेट बसोवपाक कित्याक आयज आमचो कॅन्डिडेट पळय आसा हो इंजिनियर बाय बॅकग्रावंड आनी तरणाटो सो एक बरो लिडर बरो ग्रूम करून बरोचो नेता जावपाक शकता आनी वी आर इन टू पॉलिटिक्स नॉट फॉर सेल्फ इंट्रस्ट बट विथ द इंट्रस्ट ऑफ दी कॉमन पीपल ऑफ दीस विलेज सो वी आर अपीलिंग टू द पीपल वन्स अगेन that please exercise your vote and we have seen the opposition, they have no issues, that's why they're taking all petty issues. If you see what are the issues being taken for them is of no grade itself. So that shows the level of the opposition which have nothing in their mind but only to create nuisance in this constituency. As employment एक बरो व्हडलो इश्यू आसा भुरग्यांक जॉब ना पूण तेजेर फोकस करप न्हू डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट येता तेजेर कोण उलयना आमचो MLA आयज जिखून येयला तो केन्नाच एकाय प्रोजेक्टाचेर केन्नाय उलोवंक ना आनी सपोर्टूय करूंक ना सो असले BJP पळय आसा ऑपोजिशन भिवन ते इंडिपेंडंट बसता BJPकूय कॅपॅसिटी ना की
कॅन्डिडेट बसोवपाक आमच्या कुट्टाय लोकांक, कित्याक कुट्टायच्या लोकांक खबर आसा दॅट वी आर एंटी BJP एंटी BJP गव्हर्नन्स. हायस्कूल आहा थिंगा, सो आमकां हिंगा लोकांची मातशें बरी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आहा. लोक जायतो येता, सो येता वयता म्हणटा एक फावटी करया उजो. सो लोकां लागीं मागता मातशें, सो हें जें कितें आमचें आहा आतां जें वोटींग करपाक वयताय तुमी आतां, मागता मातशें चिंतून वोट करया एक फावटी. सो हे फावटी तुमी मातशें चिंतया बाबा आमकां कोण जायो. हांवें पयलेंय सांगलो आहा तुमकां, जायते मुगे व्हिडिओ व्हायरल जालो आहाय, तितूंकूय हांवें सांगिलां की आमकां BJP जायो जो म्हारगाय वाडयता, वो आमकां काँग्रेस जाय. निवडून येयलो जाल्यार पासून दुसरी उडी मारता. सो हे लोकांचें डिसिजन की आमी सगळ्यांक खबर आहा ते भाशेन RG फकत एक गोंयची असली पार्टी आहा जी गोंयकारां पासून वावुरता, गोंयकार भुरग्यां पासून वावुरता, गोंयकार जी जाणटी आहाय तेंचे पासून वावुरता, गोंयकाराच्या दर एक मनशा पासून ती वावुरता. सगळ्या फेसबुकाचेर वचून फेसबुक यूट्यूब न्यूजाचेर सगळ्याक तुमकां मेळटलें RG कित पासून काम करती. आनी ज्या मनशांक खबर ना RG कित काम करती, मागता मातशें इम्प्रूव जाय डेव्हलपमेंट. आयज आमची टॅक्नॉलॉजी इतली मुखार पावल्या, मातशें तुमी मुखार सराय. तुमकांय कळपा बरें की RG आयज खुंयच्या लेवलाचेर आहा. RG केन्ना वीक कॅन्डिडेट गायना, कित्याक कोणू जावं तो, इवन एक गेम आसता क्रिकेट जावं ती फुटबॉल गेम, कोण एक प्लेयर कोण एक कोच आसता जो आपल्याक टीम सेट करता, जाल्यार वीक प्लेयर गायना केन्नाच. कित्याक तांकां फायट दिवपा जाय आसता. आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स RG आमी सदां फायट करपाक उबी आसताय आनी आमी केन्ना वीक आसनाय. आनी हेज्या पयलोय म्हाका एक स्टेटमेंट मेळ्ळो की हांव वीक कॅन्डिडेट म्हूण. सो तेजोय हांवें रिप्लाय दिलो आहा तांकां की हांव वीक कॅन्डिडेट न्हू. जरी तर तांकां कळपाक जाय वीक कॅन्डिडेट कित तो, 18 ज्या दिसा कावंटींग जातलें त्या दिसा लायव्ह हे सगळे मिडिया वचेर तांकां हांव सांगतलो वीक कॅन्डिडेट कोण तो. तेंगे कॅन्डिडेट आनी आमचे मदें कोणा वोट चड पडटाय तेजेर डिपेंड आहा. कोण वीक कॅन्डिडेट त्या दिसा कळटलें. ओके.